बाईचे फाल्यां बर्थ एनिवर्सरी तुमचे कमेंट्स ना आता बाबा वचून प्रत्येक बर्थडे आता इतली वर्सां जाली त्यांची याद येता उणी जितली जाता तितलेच त्यांचे यादीन त्यांचे जे जगणे वावरप आशिल्ले ते पळयला ते पळोवन व्हडलो जाला सो तातूंत एक स्फूर्ती मेळटा सो आनी एक फाल्यां बर्थ एनिवर्सरी आसा सो तशेंच एक फुडें काम करचें अशी एक तातूंत एक स्फूर्ती मेळटली. सर लेट पर्रीकर बाईचे टायमाचे राजकारण आनी सरकार आनी आतांचे राजकारण आनी सरकार कितें डिफरन्स पळयतात? ना हाचेर हांवें तशें डायरेक्ट उलोवपाची गरज ना. हे सगळे लोकांनी जज करप आसता. लोकांच्या हातून तांकां दिसता कशें बदल घडला राजकारणात. राजकारण आनी वेगळ्यो वेगळ्यो जसो टायम वता तशें बदलत आसता कोण ताका रावूं शकना. पण एक खंय तरी प्रत्येकान प्रयत्न करपाचो. हांव म्हजे कडल्यान तांचे कडल्यान हांव कितें शिकलां ते राजकारण किंवा खंयच्याय आयुश्यान कितेंय करता तातूंत म्हाका जी शिक्षण मेळ्ळां तांचे कडल्यान ते हांव चालीन हाडपाक प्रयत्न करता. आनी सर आमी पळयलें की आमी तुमचे कार्यकर्ते जे बाई वांगडा काम केल्या त्या आमी मेळ्ळे ते म्हणटा की बाई खंयच वचोंक ना आमी बाईक उत्पल पर्रीकरान पळयता. तुमी हे तुमकां पळयता? ना हाचेर ताणी सुद्दां ताणी बरोबर काम केलां. तांणी कितें तरी तांचे कडल्यान शिकलां आसतलें आनी ते खंय तरी आपल्या प्रमाणे प्रत्येक जाण म्हणून हांव त्या लेगसी बद्दल फाटीं हांव इलेक्शन लढलो तेन्नाय विचारतालो तेन्ना हांवें म्हटलं की लेगसी इज लायक तांणी तेंचे कडल्यान आमी कितें शिकलां तें फुडें व्हरपाक कोणूय आसूं येता कोणूय कार्यकर्ता आसूं आपल्या प्रमाणे कितें शिकवण मेळ्ळा तांचे कडल्यान ते फुडें व्हरपाक प्रयत्न करता. आनी तांकां जर हांव म्हज्या हातून दिसता जाल्यार म्हाकाय तातूंतूच फुडें वचून प्रयत्न करत रावचो. हातूंत म्हाका एक शक्ती मेळटली आनी ती मेळटा म्हजे कडेन. तुम्ही पळयतात GNH.